प्रुडेंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आजच्यो मुखेल खबरो. गोवा राज्य सहकारी बँकेचेर निमणे रामचंद्र मुळेचेच पॅनल जिखले. मुळेचे 9, फळदेसायाचे 6. संचालकाक वोडपाचे चल्ल्यात यत्न. सरकाराच्या भूमिकेचेर सगळ्यांची नजर. मुळेक भितर उडयतले म्हूण हवा. गोयचे सेस धोरण रद्द करून 3 वर्सां जाली तरी केंद्रान अजून मेरेन रद्द करूंक ना गोयचे अधिसूचित सेस. केंद्रीय वाणिज्य खात्याचो रिकॉर्ड सांगता गोंयांत आसात 3 अधिसूचित SEZ. ईदाच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयचे पुलीस आनी जिल्हाधिकाऱ्यान घेतली सादूरकाय. समाजीक तणाव करपी वा शांतिकाय इबाडपी SMS, MMSचेर 144 कलमां वरवीं बंदी. पुलिसांनी दिली शिटकावणी. पगार आशिल्लो तसो वाडयलो ना जाल्यार बेमुजत संपाची गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची शिटकावणी. वेंचणुके वेळार कर्मचाऱ्यांनी बँके भायर निदर्शनां. पगार देंवयल्ल्यान कर्मचारी तिडकले. आनी टॉटनहॅमाचो मॅनेजर बदल्लो आनी रॉन रिकेट्साच्या इंग्लीश फुटबॉल करियराक लागली अवदसा. सिनियर इंग्लीश पंगडाक खेळूंक पावलो ना म्हणून रिकेट्साक पिकासांव. पळयात मुलाखत. आता खबरो विस्तारान. गोवा राज्य सहकारी बँकेचेर निमाणे रामचंद्र मुळेचेच पॅनल जिखले. भाजपाचो आमदार सुभाष फळदेसायाच्या पॅनलाचे 6 जाल्यार मुळेच्या पॅनलाचे 9 जाण आयल्यात. एकलो अपक्ष आयला. सध्या संचालकाक वोडपाचे यत्न चल्ल्यात. वेंचणुके उपरांत बँक पयलींच्या संचालकांच्या हातांत परत गेल्यार बँकेचेर प्रशासक घालपाची शिटकावणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्ली. हाका लागून सरकाराच्या भूमिकेचेर सगळ्यांची नजर आसा. बँक बुडयली म्हणून रामचंद्र मुळे आड हे पयलींच एका पुलीस कागाळीचेर चवकशी चल्ल्या. वेंचणूक चलतनाच मुळे अटक करतले म्हणून सकाळीच बोवाळ पडिल्लो. इतल्या मजगतीं राती उसरां सुभाष फळदेसायान आपल्या वांगडा 9 संचालक आसा म्हणून दावो केला. आमी 15 कॅन्डिडेट फील केले जाल्यार आमचे 2 बिनविरोध दिल्ले. 13 आमी कॉन्टेस्टांक आशिल्ले. आतां 13 पैकी आमचे 9 येयले. 9 आनी त्याच्या ऑपोजीट पॅनलाचे 6 येयले आनी एक ऑपोजीट एक इंडिपेंडंट येयलो. अशें आमचे पॅनल येयल्ले आसा. पूण काही एकलाकोन कितें समजा तेजे राजकीय एकलाकोन आयचे जे चेअरमॅन वायस चेअरमॅनचे इलेक्शन आशिल्लें तें आयज करपाक मेळना. तरी सुद्दां आमी सगळे मागीर बसोन आमी डिसायड करून मागीर चेअरमॅन वायस चेअरमॅन जातलो. आमचो एक तो दोतोर बोटबाय आमच्या पॅनलान निवडून येयल्लो. त्या पॅनल तो सद्या खंय तरी नाच. खंय गेलो म्हणटा डॉक्टर दत्ता भट. म्हाजी इतली इच्छा आशिल्ली गोवा स्टेट कोऑपरेटीव बँकेचें इलेक्शन जावचें आनी इलेक्शन आमी शेड्यूल केल्लें 17 एप्रिलाक. त्या प्रमाणे आतां इलेक्शन जाल्लें आसा. रिजल्ट येयल्ले आसा. म्हाका कशें करून लोकांनी मेजॉरिटी 9 दिल्ले आसा. ती वचो मागीर पूण 9 दिल्ले आसा. गोयचे सेस धोरण रद्द करून 3 वर्सां जालीं तरी केंद्र सरकारान गोंयांतले 3 SEZ अजून मेरेन रद्द करूंक नात. तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन जून 2009 गोयची SEZ पॉलिसी रद्द करून अधिसूचित केल्ले गोयचे 3 SEZ रद्द करचे म्हूण केंद्र सरकाराक कळयिल्ले. IDC एकेवट्या SEZाक जमनी दितल्यांचेर केशी घालता. मात केंद्राच्या रिकॉर्डा प्रमाण अजूनय गोंयांत 3 अधिसूचित SEZ आशिल्ल्यान SEZांनी अडकल्ल्या 30 लाख चौखण मीटर जमनीचें अजून कांयच धड ना. पळया तो रिपोर्ट. गोयचे SEZ धोरण 2006 प्रमाण गोंयांत 7 SEZ पास जाल्ले. तेन्ना IDCन तांकां जमनी दिल्ल्यो. त्यो गरजे परस कितल्योश्योच मायज आशिल्ल्यो. ह्या 7 3 SEZ केंद्र सरकारान अधिसूचित केल्ले. अधिसूचित केल्ले SEZ मेडिटॅप स्पेशालिटी फार्मा SEZ केरी फोंडे, के रहेजा IT SEZ वेर्णा, पेनिन्सुला फार्मा बायोटेक SEZ सांकवाळे. अधिसूचित केल्ल्या SEZांचें काम सुरू करपाक सरकारान 2007 सावन मान्यताय दिल्ली. 2008 सावन वातावरण तापत गेलें. लोक रस्त्यार देवले. विरोध पळोवन दिगंबर कामत सरकारान जून 2009 गोयचे SEZ धोरण फाटीं घेवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत घेतलो. गोंयांत अधिसूचित केल्ले 3 SEZ रद्द करचे म्हूण नोव्हेंबर 2009 गोंय सरकारान केंद्र सरकाराक कळयिल्लें. नोव्हेंबर 2010 हायकोर्टान आपल्या निवाड्यात IDCन SEZाक दिल्ली जमीन बेकायदेशीर थारायली.
आनी सरकाराचो SEZ धोरण फाटीं घेवपाचो निर्णय हायकोर्टान योग्य थारायलो. डिसेंबर 2010 केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मान गोयचे तीनय SEZ रद्द करचे म्हूण फायल घाली. जानेवारी 2011 तिनूय SEZ कंपन्यांनी गोंय सरकाराच्या SEZ धोरण रद्द करपाच्या निर्णयाक सर्वोच्च न्यायालयान आव्हान दिलें. आतां ही केस सुप्रीम कोर्टात आसा. सुप्रीम कोर्टात सध्या राज्य सरकाराक परिस्थिती आसा तशी दवरची म्हूण सांगलां. तिनूय SEZ रद्द करचे म्हूण गोंय सरकारान कळोवनूय केंद्रान सुमार वर्सभर कांयच पावलां मारली नात. डिसेंबर 2010 मेरेन केंद्रातले वाणिज्य मंत्रालय गोयचे SEZ रद्द करपाची फायल तशी घेवन बसलें आनी आतां केस सुप्रीम कोर्टात आशिल्ल्यान सध्या सेज वा जमनीच्या बाबतींत कांयच हालचाल जावंक शकना. दुसरे वटेन SEZची जमीन IDC ताब्यांत घेतली आनी ती मूळ धनियांक मेळची ना अशें आस्वासन सध्याचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान निकतेंच पावसाळी अधिवेशनात उलोवन दाखयलां. SEZच्यो जमनी दितना गैरवेव्हार जाला म्हूण सरकार अधिकाऱ्यांचेर केसी घालता. मात ही जमीन परत मेळपाक जाय तिची मात सध्या कांयच शास्वती ना आनी गोंयचे अधिसूचीत सेज रद्दय जाल्ले ना. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. ईदाच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयचे पुलीस आनी जिल्लोधिकाऱ्यान मातशी चडूच सादुरकाय घेतल्या. समाजीक तणाव करपी वा शांतिकाय इबाडपी कसल्याच SMS वा MMSचेर CRPCच्या 144 कलमार वयर जिल्लोधिकाऱ्यान दक्षिण गोंयांत बंदी घाल्या. दक्षिण गोंयच्या पुलिसांनी दिल्लो रिपोर्ट आनी शिफारसा वेल्यान जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश काडला. Spread this fake MMS or SMS who may create communal tension in the area. We impose section 144 CRPC, circulating, forwarding and viewing such SMS and MMS which are create communal harmony in the area. ह्या 1-2 दिसां भितर ईद येता. ईदाचे फाटभुंयेर सामाजीक तणाव वा शांतिकाय इबाडपाचो यत्न कोणें करचो न्ही म्हूण पुलीस आनी जिल्लो अधिकारी मातशे चडच शादूर जाल्यात. दक्षिण गोंयच्या पुलीस अधीक्षकान एकंदर परिस्थिती पळोवन सामाजीक शांतिकाय इबाडपी वा तणाव करपी SMS वा MMSचेर बंदी घालपाची शिफारस जिल्लो अधिकाऱ्याक केल्ली. पुलिसांच्या रिपोर्टाची दखल घेवन जिल्लो अधिकाऱ्यान CRPCच्या 144 कलमा खाला आदेश काडला. ह्या आदेशा प्रमाण सामाजीक तणाव करपी वा शांतिकाय इबाडपी कसलोच SMS वा MMS धाडप, फॉरवर्ड करप वा वापराचेर बंदी घाल्या. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावी उडायस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.